ಸಂಘದ ಗವ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವರು ನರನಾಗಿ ಧರೆಗೆ ಬಂದ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪಿಯ ಹುಡುಕುತ್ತ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ವಾಕ್ಯವ ಕಳುಹಿಸಿ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಿದ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸತ್ಯವು ಮಾರ್ಗವು ಜೀವವು ನೀಡಿದ ತ್ರಿಏಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಜಾತುಬಾರಿಯನೆ ಸಂಘದ ಗವ್ಯ ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪವ ತ್ಯಜಿಸಲು ಬಲಿಪಡಿಸಿದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ವರಗಳ ಸುರಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿದ ಯೇಸುವಿನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ. ಫಲಗಳ ನೀಡುತ್ತ ದಯ ತೋರಿದ ಪಾವನ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಮೋಹದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 hallelujah 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 hallelujah. Oi sakramentan Yesu azrasa taja samkar ami asa otodo वेळ taja sangat manan kusum ami angasrasa to susumi yal tarir hazarasa asta taja sar pono anubhav karuno taja sangat manan jiyogu taja sangira wongu otodo वेळ mogan pashar kurungu ami angasrasa. पवित्र संध्या जिसो को या वेळा आम्ही आराधन करता हूँ. आराधन करने ताचे नाव आम्ही सारता हूँ. याच समयाक या वेळा आराधन करता असताना घरी आमचे आज मुक्ते आम्ही दवरया. पवित्र सक्रमेंतांत मुंड्यार पाकाल करो सजरशा मोगाळ जिसो या वेळा तुका आम्ही आराधन करता हूँ. तुका आम्ही अर्गानी योगळा पटयता. जेजू आमच्या मगळा सोमिया तुका आम्ही अर्सिता. तुका आम्ही नमस्कार करता. तुजो मोग आम्ही नियाळता. तू मनशाच्या मोगान इतलो बरलोय की तांचे संगातांत रावलोय. तांची दुखां तुवें बसली. तांची पिडा शिडा तुवें वावयली. अजुनूय तुजी गुण करची सकत हर एक पिडेसाक तू लाभयताय. मतीचे आनी कुडीचे विविध पिडेक कश्ट न्हू. कश्ट दिल्या सर्व भावा भयणींक
हांगासर आसच्या तशेंच ह्या आराधनांत माध्यमाद्वारे वीक्षण करच्या सर्व बाबा भयणीक तुजे समोर आमी हाडटा तांकां तुजी दया लाभय. ह्या आराधना मारिफा तांकां आनी आमकां संपूर्ण सुटका फावो कर. अशें विविध रितीच्या पिडेन कश्ट दिल्यांक पुर्ती भलायकी तूं फावो कर. मोकळा जेसू ह्या वेळार आमी तुजे लागीं परतून मागता तूं आमचे संगी राव आनी तूं आमकां सवकासाय दी. ही मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजू मारिफात. आमेन. मोगाळ भाव भयणो एक घडी भर बसात. पवित्र येवकारिस्तांत सक्रामेंतांत आसच्या जेजू समोर थोडो वेळ ध्यानपणी आमी पाशार करुया. जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी आमचो धनी आमचे सांगात आसा, आमकां पळयत आसा. ताची दिश्ट आमच्या हर एकल्याचेर कसोवन तो आसा. पिडा शिडा कश्ट बेजाराय आर्थीक अडचणेंत सांपडातेल्यांक हर एकल्यांक तो पळयता. ताची दिश्ट आमच्या दोळ्यांचेर ह्या वेळार पडत आसतना त्या समयाचेर आमची दिश्ट आमी कसोवया. जेजू आमकां हर एकल्यांक आमच्या दोळ्याचेर दिश्ट कसोवन पळयता आनी म्हणटा, बाबा भयणी कतिश्ट आसाय, बेजारांत आसाय, दुखींत आसाय. कितें जाय ह्या वेळार त्या समयाक तुमी सांगात. आमचे कश्ट बेजाराय सक्कड ताच्या पांय तळा ह्या वेळार मौनपणी आमी दवरया. आराधनाच्या सुरवेरस आमी आसा. एक घंटो जेजू समकर आमी करसीत आसतना आमी मागल्लें मेळटा म्हणल्या भावार्थान आमी मागया. जेजू क्रिस्त सर पदवेदार आनी शक्तिवंत तरी एक किरकोळ मनशा पळोवन घेवन मनशा मदें आनी मनशा सांगाता तो जिवंक आयलो. तसो जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आसा. ताणें हर एकल्यांचो मोग केलो. जात भेद खाच म्हणलेलें की नासतना, ग्रेस दुबळो म्हणलेलें की नासतना हर एकल्यांक ताणें आरावन धरलें. ताचे सरशी आयिल्ल्या हर एकल्यांक ताणें सवकसाय दिली. तसो मोग अपरिमीत जावन आसा. हर एकल्यांची पिडा ताणें गूण केली. रुदान करतल्यांक ताणें बुजयलें. दुखांत आशिल्ल्यांक तांची दुखां ताणें पुसलीं. मेल्ल्यांक ताणें जिवंत केलें. पातकी जावन आशिल्ल्यांक तांची पातकां लेखी नासतना पातकां सुटका ताणें फावो केली. ताची दया मया मोग आनी काकूळट कितली वर्ती. असो मोग अनुभव केल्ली आमी हर एकलीं जेजू समकर आसा. कित्याक जेजून आमकां हर एकल्यांक बरें केलां. देखून आमी हांगासर आसा. नातर आमी हांगासर आसचे नातल्या खंडीत जावन देवाच्या सांगातपणांत जेजूच्या सांगातपणांत करसूंक आमी हांगासर आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी कसलेच खंत करीचे म्हणना, बेजाराय पावा जाय म्हणना. मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 17 वाक्य 4 सोमया आमी हांगाच आसचें कितलें बरें. हीं उतरां बवरता बरीत जावन आसात. केदळा सोमयाचो नीज अनुभव आमी जोडटा. तबळ सोमया सांगातास रावया म्हणली आशा आनी अत्रेक आमकां भोगता. ताबर पर्वतार जेजू रुपांतर जाल्ल्या वेळार खंडीत जावन तो अनुभव बवरता बरीत. 3 तंबू बांदया म्हणल्या उतरां मारिफात जेजू सांगाता रावोंक ताची शीस आशिल्ले. मोगाळ बाबा भयणीनो, ह्या वेळार सोमयाक आमी भेटूंक आयल्या. सोमयाक आमी मेळूंक आयल्या. माध्यमाद्वारे जायतीं जाणां ह्या वेळार हे आराधन वीक्षण करून आसात. पळय सक्रामेंतांतल्या जेजू लागीं तांचे कश्ट दूख सांगून आसात. आनी आमी आज हांगासर आसा ताचे समकर ताचे आमचे कश्ट बेजाराय सांगोंक.
मार्काच्या वांजेलांत अध्याय 8 वाक्य 20 आणि 2 ते 26 पर्यंत बेतसायदाच्या कुरड्या लागीं जाय तितलो भावार्थ नातले आमी समजून घेता. देखून जेजू ताच्या दोळ्यांचेर 2 पोटी आपडटा. पयलें एक पटी आपडटा आसतना रूख चलल्या बरें दिसता म्हणटा. दुसरे फावटी आपडटा आसतना आपणाक सारकें दिसता म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. कित्याक ताचे थंय जाय पुरतो भावार्थ नातलो. जेजू नसर करतना सांगचें आसलें तुज्या भावार्थान तुका बरें केलें, समाधानान वच. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. पळय मोगाळ भावा भयणो, देखून भावार्थ आमकां असर्या करच्या पयलें आसा जे असर्या जाल्ल्या उपरांत सतमंता मनशाक देवाक आमी परिक्षा केल्ल्या बरी. ह्या खातीरच जेजू तोमासाक म्हणली उतरां जावन आसात, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमंताय. पळयनासतना सतमंता ती कितली बागी. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आमी सडावत आत्मीक रितीन कुरडे म्हणयत. आमचो भावार्थ सडावत जावन देवाक परिक्षा करचें आसलो. देवान देखून आमी देवाक एक असर कर म्हणून फरमायता आनी आमीच देव जावंक आशेता. मोगाळ भावा भयणीनो, अशें देवाक आमी साकर करता. खंयच्याय जाग्यार असर घडली तर थंयसर आमी धांवता. भावार्थ म्हळ्यार देवाक देव जावंक सोडचें आनी तुजी खुशी जावं म्हणून आमच्या जिवितांत आमी म्हणचें जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता जी कोण भावार्थान आनी पातयेन जेजू लागीं आयलीं तांच्या जिवितांत जेजूचो स्पर्श जालो. जेजूचो देवाच्या स्पर्शाचो अनुभव जोडलो मात्र न्हय, तांणी जायतीं अजापां देखलीं. देखून मोगाळ बाबा भयणीनो, तांच्या जिवितांत जायतें बरेंपण जालें. देखून देवाक ती स्तुती करूंक लागली. आमच्या जिवितांत देवान जायतें बरेंपण केलां. देवाची स्तुती करची वास बी जावन आसा. देखून ह्या वेळार देवान केल्ल्या आमकां केल्ल्या उपकारांचो उडास काडुया, ताका आमी अर्गां दिवया. आमची जबाब जावन दी. अर्गांनी होगळाप तुका सोमियान जेजू. Ergani hoglap tuka sumia Jesu. अर्गांनी होगळाप तुका सोमियान जेजू. Ergani hoglap tuka sumia Jesu. हो पवित्र वेळ दिवन तुजो दैवीक अनुभव लाभयल्ल्या खातीर, Ergani hoglap tuka sumia Jesu. आमच्या संगता येवन तूं रावल्ल्या खातीर, Ergani hoglap tuka sumia Jesu. आमच्या काळजांनी तूं वस्ती केल्ल्या खातीर, Ergani hoglap tuka sumia आमच्या Jesu. फिरगजेन तुवें एक कोट दिल्ल्या खातीर, Ergani hoglap tuka sumia Jesu. बरो विगार सायक विगार तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर, Ergani hoglap tuka sumia Jesu. आमकां बऱ्या भलायकेन तुवें सांबाळल्या खातीर, Ergani hoglap tuka sumia Jesu. आमचे ल्हान ल्हान उले मेळोवयेत. Ergani hoglap tuka sumia Jesu. अर्गांनी होगळाप तुका सोमियान जेजू. 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 आमच्या मोतीक समाधान दिल्ल्या खातीर, Ergani hoglap tuka sumia आमच्या Jesu. सर्व भुरग्यां खातीर, Ergani hoglap tuka sumia Jesu. सर्व युवासनां खातीर, Ergani hoglap tuka sumia Jesu. कुटुंबाच्या सर्व वडिलां खातीर, Ergani hoglap tuka sumia Jesu. आमच्या सर्व आवयां खातीर, Ergani hoglap tuka sumia Jesu. आमच्या सर्व प्रायवंतां खातीर, Ergani hoglap tuka sumia Jesu. विविध रितीन दिसपडतो ग्रास तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर, Ergani hoglap tuka sumia Jesu. कश्टाणवरांतले पिडे शिडेंतले तुवें आमकां निवारल्या खातीर, Ergani hoglap tuka sumia Jesu. दुस्मानां धांवन आमकां आराकल्ल्या खातीर, Ergani hoglap tuka sumia Jesu. सर्वय रितीन आमची जतन तुवें केल्ल्या खातीर, Ergani hoglap tuka sumia Jesu. सोडवून दिवचो दीस उदेला. जेजू आयला, जेजू आयला, सोडवूनदार जेजू आयला. उबी रावया, थाळयो पेटया गावया गीत. दीस उदेला, दीस उदेला, सोडवून दिवचो दीस उदेला.
दिसुदेला दिसुदेला सोडवून दिवसो दिसुदेला जेजू आयला सोडवून दार जेजू आयला गाऊया दिसुदेला सोडवून दिवसो दिसुदेला जेजू आयला सोडवून दार जेजू आयला हालेलुया 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 गीत गाऊया आम्ही हालेलुया 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 गीत गाऊया आम्ही हालेलुया उजवाडायला संसाराचो उजवाडायला जेजू आयला सोडवून दार जेजू आयला मोगायला सर्गीचो मोगायला जेजू आयला सोडवून दार जेजू आयला वंदन तुका सौम्या जेजू ओगळाप जेजू ओगळाप तुका सौम्या जेजू हालेलुया 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 गीत गाऊया हालेलुया 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 गीत गाऊया आम्ही हालेलुया स्तुती जेजू स्तुती तुका सौम्या जेजू महिमा तुका सौम्या जेजू स्तुती तुका सौम्या जेजू महिमा तुका सौम्या जेजू हालेलुया 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 गीत गाऊया आम्ही हालेलुया 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 जिसून केल्ले बरेपण आमी ओळखून घेवया जिसून केल्ल्या बरेपणाक घरकां दिवया हालेलुया 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 मातेवाच्या वांजेला अध्याय 8 वाक्य 16 सांजत जायत्या देवसरला गेल्ल्या जनांक लोकांक ताचे सरशी हाडली आपल्या एका सुत्रांत ताणें देवसरा दवंडयलें आनी पिडेस्तां सगळ्यांक खूण केलें प्रेज द लॉर्ड मातेवाच्या वांजेला अध्याय 15 वाक्य 15 जेजू तें जाणा जावन थंयसर गेलो तरी 12 जण ताच्या फाटल्यान गेले आणि सर्व पिडेस्तांक ताणें खूण केलें प्रेज द लॉर्ड मातेवाच्या वांजेला अध्याय 14 वाक्य 14 अशें तो दोनी वयलो सकला देंवतना थंय एकठांय जाल्लो लोकां जमो देखताच ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें खूण केलें प्रेज द लॉर्ड देखून बसात
मुगाळ भाव बहिणो खंयसर आसात तुमी खंयसर आसात खंयसर आसात कोणा मुखार आसात कोणा मुखार आसात कोणा मुखार आसात पाद्रपा मुखार कोणा मुखार प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. जेजू मुखार आमी आसा थोडी बारीक कंतीन आसात थोडी बेजारायन आसात थोडी आत्तां न्हिदतात म्हणल्यार बरी आसात जेजू मुखार आयिल्ल्या असल्यार आमकां न्हीद येता गी आमकां दुखां येतात गी बेजाराय जाता गी दुखां येतात कसली संतोशाची दुखां बेजारायची दुखां न्ही संतोशाची दुखां येतात जेजू समकर आमी आसता आसतना भियोंक ना वय की न्ही वादळ थंड केल्लो जेजू भियेनाका म्हणलें म्हणजे जेजू न्हू आमी बुडटा हो संवसार एक दर्यो मुगाळ भाव भयणो ह्या दर्यांत संवसार म्हणल्यार दर्यांत आमी मस्त बोटी बुडटा वय की कश्ट येत आसतना पिडा येत आसतना कुटुंबाचे सांदे आमकां सोडता आसतना आर्थीक अडचणी आमकां रेवड घालता आसतना मारेकार पिडेन आमच्या मोगाची कश्ट आसतना आमी बुडटा तबळ आमी जेजूचेर अखंड बोवार्थ दवरूंक जाय कित्याक स्वामी आमच्या सांगाता आसा आमकां बुडोवंक सोडिना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. जेजू आमकां बुडोवंक सोडिना आमकां धरता उखलून धरता भावार्थ कितलो उनो भावार्थ म्हण जेजू सांगता वय मोगाळ भावा भयणीनो सासवाच्या खानात इतलो भावार्थ आसा तर त्या तुतयेच्या रुखाक उमटून दर्यांत वचोन फोड म्हळ्यार तशें जाता म्हण तितलो भावार्थ आमकां आसूंक जाय देखून कालचे वांजेल तुमी नियाळ केलो तर मोनो देंवसार जेजू दंडयता मोन्या देंवसाराक मोनो देंवसाराक व्यक्ती गुण करचें घडीत कालच्या दिसा आमी नियाळ्ळे आनी थंयसर कितें जालें आपल्या शिसांक कितेंच करूंक साध्य जावंक ना तुज्या शिसा लागीं आमी परतले पूण तांच्यान तें जावंक ना देखून तुजे सरशी आमी हाडून आयले हांव ताका जेजून कितें म्हणलें लास्ट 11वें वाक्य पवित्र पुस्तकांत घालचें म्हणटा असलो देंवसार दवडोंक मागण्या वरवीं मात्र साध्य प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. वय मोगाळ भाव भयणो थोडे देंवसार आमकां रेवड घालतात राग मोसोर द्वेश फरीकपण हे सर्व देंवसार आमकां रेवड घालता आसतना असल्या देंवसाराक कशें धांवडायचे मागण्या मारिफा धांवडायचे प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड वय मागणे मात्र असल्या देंवसारांक धांवडावंक साध्य आसा देखून पवित्र पुस्तकांत जेजून जायते कडेन बरें केल्ले देंवसार धांवडयल्ले आमी वाचता नियाळटा माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 9 वाक्य 20 आनी 1 आमी पळयलें तर रक्तस्रावाची स्त्री थंयसर तिणें कितें म्हळें फकत हांव ताच्या आंग वस्त्राक आपडल्यार पुरो जेजूच्या आंग वस्त्राक लोक केटीन आसलो जेजूची गुण करची सकत ताचे तावन भायर गेले ताका कळटेच कोणें म्हाका आपडलें पूण जेजून विचारलें आनी ह्या वेळार ती बियान म्हणल्या बरी ताचे सरशी धांवन आयली प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. तसलो भावार्थ आमकां आसूंक जाय मोगाळ भाव भयणो देखून आमी भावार्थान हांगासर आसा जेजू समकर आसा जेजून आमकां केलां बरें पोवन ताका आमी अर्गां दिलीं ताचे उपकार आमी वावुरल्यो आमच्या जिवितांत एक वर्त समस्या म्हळ्यार दोशी समस्या म्हळ्यार पिडा आयिल्ल्या वेळार आमकां हर एकल्यांक भलायकेचें मोल कळटा भलायकी म्हळ्यार कितें म्हण पिडा आयिल्ल्या वेळार भलायकी एक व्हड दायज म्हणटात कित्याक भलायकी आसल्यार खंडीत जावन संतोश आसा भलायकी आसल्यार सुशेग आसा देखून थोड्यांनी म्हणचें आसा म्हाका लांब आवूंक नाका कितें जायचें बरी भलायकी जायची भलायकी बरीच लांब आवूंक जाय भलायकी बरीच लांब आवूंक वय भलायकी बरीच लांब आवूंक हर एकल्यानी आशेवंचें जावन आसा
तर लांब आवको दिवन भलायकी ना तर सगळे व्यर्थ देखून भलायकी आमकां हर एकला सुक्षेक दिता भलायकी आमकां संतोष दिता देखून मोगाळ बाबा भयणीनो जेजूचो अनुभव जोडले आमकां हर एकल्याक खरी भलायकी मेळटा पवित्र स्नानांत बाबार्थाचे देणे आमकां फावो केला ह्या देण्या वरवींच आमी हर एकली मागणी करूंक शकता बाबार्थान कशें मागचें म्हणल्यार बेथनियाची मोरी आमकां हर एकल्याक देख जावन आसा ती जेजूच्या पांयां सरशी बसून जेजूक आयकताली जेजूच्या पांयां सरशी बसून प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the आज आमी हर एकली जेजूच्या पांयां सरशी बसून आसा जेजूच्या पांयां सरशी बसून आसा आनी ताका आयकून आसा ताणें दिवची सुडकां आमी घेवन आसा ताणें दिवची भलायकी आमी जोडून आसा हें जावन आसा वरतें दायज सोमयान आमकां हर एकल्यांक दिवचें देखून सोमयाक ह्या वेळार आमी उलो मारया ताच्या पांयां सरशी आसा आमी आमची जबाब जावन दी जेजू आमी तुका उलो मारता 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 जेजू देवाच्या पुता आमच्या सोडवंदरा जेजू आमी तुका उलो मारता पिडेस्तांच्या वैजा आमच्या भलायके जेजू आमी तुका उलो मारता लढतल्यांच्या बुजवंदरा आमकां धैर्य दितल्या जेजू आमी तुका उलो मारता मेल्ल्यांक जिवीत दितल्या आमच्या जिवा जेजू आमी तुका उलो मारता केप्प्यांक आयकशें केल्ल्या आमच्या बाचावे जेजू आमी तुका उलो मारता कुरड्यांक दिश्ट दिल्ल्या आमकां वाट दाखयतल्या जेजू आमी तुका उलो मारता देवसरांक धांवडयल्ल्या आमकां राखून व्हरच्या जेजू आमी तुका उलो मारता एकसुऱ्यांक सांगात दिल्ल्या आमच्या सांगातपणा जेजू आमी तुका उलो मारता पिडेस्तांक गूण केल्ल्या आमकां सवकसाय दिवच्या जेजू आमी तुका उलो मारता आमच्या कश्टांनी आदार दिवच्या आमच्या बुजवंदरा जेजू आमी तुका उलो मारता आमकां राखून व्हरतल्या जेजू आमी तुका उलो मारता आमची पिडा गूण करतल्या जेजू आमी तुका उलो मारता कश्टांत तुका उलो मारूंक शिकयतल्या जेजू आमी तुका उलो मारता हांवें मागिल्लें म्हाका दितल्या जेजू आमी तुका उलो मारता म्हजी दुकां पुसतल्या जेजू आमी तुका उलो मारता म्हज्या कामांनी जैत दितल्या जेजू आमी तुका उलो मारता जिवीत दिवच्या जिव्या उंड्या जेजू आमी तुका उलो मारता दयाळ मनसुबदारा जेजू आमी तुका उलो मारता जिनेच्या हर एका दिसा आमचे संगता रावच्या जेजू आमी तुका उलो मारता ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು जेजू आमी ह्या वेळार उलो मारलो काळोखाच्या वेळार उजवाड जावन मरणाच्या वेळार जीव जावन दुखांच्या वेळार आवय जावन रिणाच्या वेळार बापय जावन जे उतारवासच्या वेळार शिक्षक जावन मागणे करच्या वेळार देव जावन तुये उबी रावया ಸಮಯ ಕುಲೋ ಮರಿಯಾನಿ ಗವ್ಯ ಗೀತ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಅದು ಪರಿಯಾಣಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು वैमगाळ भाव बहिणो आमच्या जिवितांत काळोखाची मोडा येत असताना उजवाड जावन येवंक उलो मारया मरणाची सावळी आमकां वेडो घालता आसतना जीव जावन येवंक तसो सोमी आमकां आदार दिवन दी म्हणून त्या सोम्याक उलो मारून आतां गावया ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು
ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, सालद समयादी ತಂದೆಯಾಗಿರು. इस पडते आमकां दुखां गळोवंक मेळटा आसतना एक आवय कशी आपली दुखां भुरग्यांची पुसता तशी बरी पुसच्याक त्या सोम्याक आमी उलो मारया. रिणां जर आमी बुडोवन आसतना तसो बापोय आमकां कितले कश्ट जाल्यार ते रीण फारीक करूंक आदार दिता. तस बरी तो सोमी आमकां आमच्या हर एका मेटांनी राखून दी म्हूण मागून हे गीत गावया. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ. ಅದು ಬರೆಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಓದುವ ಸಮಯದಿ ಗುರುವಾಗಿರು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಮಯದಿ ದೇವರಾಗಿರು. देवाचे उतार आमकां बळादीक जावन आसा. हे उतार वाचता आसतना एक शिक्षक जावन मागणी करता आसतना देव जावन आमचे सर समस्या परिहार करच्याक तसो स्वामी आमकां आदार आनी प्रेरण दिवन दी म्हूण त्या स्वाम्याक ह्या वेळा उलो मारून गावया. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಓದುವ ಸಮಯದಿ ಗುರುವಾಗಿರು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಮಯದಿ ದೇವರಾಗಿರು. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಓದುವ ಸಮಯದಿ ಗುರುವಾಗಿರು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಮಯದಿ ದೇವರಾಗಿರು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 सुखसाय सर्व दिवस दिवसो आमचे मध्ये गात आसा. सोम्याक ह्या वेळार आमी उबो मारता आसतना सोमी आमकां हर एकल्या सुखसाय दिवन दी, तो आमकां राखून दी, बरी भलायकी दिवन दी, वचेचें समाधान तो फावो करून दी, कश्टा बेसारें तो आमकां आदार दिवन दी. तो सोमी आमच्या बगले रावन आमकां सर्व दुखांतले, पिडेंतले, कश्टांतले, बेसारांतले निवारून दी. तो सोमी आमच्या सांगात रावून दी. हालेलुया, 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 हालेलुया.
the Lord. Praise the Lord. Argan tuka samiyan Jesu. Tuka samiyan Aglab tuka samiyan Jesu. Aradan tuka samiyan Jesu. Suti tuka samiyan Jesu. Bandan tuka samiyan Jesu. Naman tuka samiyan Jesu. Versitan tuka samiyan Jesu. Warnitan tuka samiyan Jesu. Dinvastan tuka samiyan Jesu. Mahima tuka samiyan Jesu. Suti tuka samiyan Jesu. Hallelujah. 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 ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Baikkan basat. Am jivita sowundo येवतार जेजून म्हणल्या वेळार सबार जण ताचो सांगात सोडून गेले. शीस येताचें दिसल्या वेळार जेजून शिसा लागीं विचारलें, तुमी वचूंक सोदतात? तुमी वचूंक सोदतात? आनी ह्या वेळार पेद्रून जाप दिली जावन आसा, सोमया कोणा लागीं वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. सोमया कोणा लागीं वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. वय मगाळ भावा भयणीनो, ह्याच चिंतनांनी ह्याच भोगणांनी आमी हांगासर आसा. सोमया कोणा लागीं वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. आनी हें उतार आनी हें सुटका आमकां फावो कर म्हूण आमी हांगासर आसा. देखून जेजून ताच्या स्पर्शान हर एकल्यांक आपडलें. सर उताराच्या लोकांक जाणें आपडलें. जायत्यांनी जेजूक आपडलें आनी गूण जालीं. लोकांक आपडूंक जेजून सोडलें आनी जेजूक आपडलेली हर एकली गूण जाली. मात न्हय थंयसर असर घडलें, अजाप घडलें. अशें आमच्या मोगाच्या स्पर्शा द्वारे हेरांच्या जिवितांत असर करूंक आमकां साध्य आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. वय मोगाळ भाव भयण, आमच्या मोगाच्या स्पर्शा मारिफात हेरांच्या जिवितांत एक असर घडूंक साध्य आसा. देखून एक मोगाचें उतार, एक दयाळ करणी आनी एकल्याच्या जिवितांत असर जावंक शकता. देखून जेजूच्या समकर आसले आमी ह्या वेळार आमच्या सर भावा भयणी खातीर मागया. तुमचे इरादे आसात, तुमचे ते सांव आसात. सर योकरिस्तांतल्या पांया तळा, जेजूच्या पांया तळा समर्पण दिव्यात. कॅन्सर पिडेंत वळवळतेल्या थोड्यांनी मागोवंक म्हजे लागीं सांगलां. परिक्षेंत बरें करून शिकोवंक, बरी मोत उजवाडावंक, शिकले मोती दुरोवंक आनी बरें करून बरोवंक मागोवंक विनंती केल्या. विजा बेगीनच मेळच्या खातीर परगांव वचोंक, बेगीनच फावो जावच्या खातीर मागोवंक विनंती केल्या. भुरग्याचे देणे फावो जावच्या खातीर, तेच बरें कुटुंबांत समाधान मेळच्या खातीर मागोवंक विनंती केल्या. हे सर मागणी आमी जेजूच्या पांया तळा दवरया. कुडीच्या विविध पिडेनी कश्ट दिल्या सवकसाय मेळच्याक, कुडीच्या विविध विश्वांचे दुखेन कश्ट दिल्यांक भलायकी मेळच्याक, हाताची गांठी दूख, पांयाची गांठी दूख, फेंकाड दूख, तकली पडापड असल्या सर पिडेंत दोळ्यांची दिश्ट मेळच्याक, कान सारकें आयकशें करच्याक ह्यो सर गरजो जेजूच्या पांया तळा दवरया. कुडीचेर आसचे सर गाय गूण करच्याक, कुडीचेर गाय आसात ते गायी ते गूण जावच्या खातीर, मारेकार कॅन्सर पिडेन कश्टांच्या सर भावा भयणींक गूण जावच्याक, पिडेस्तांची सेवा करतले आसात, वैजां आसात, नर्सां आसात, हेरांक सेवेचे मनोभाव, ह्या सर्वांक सेवेचे मनोभाव, ह्या सेवेचे बरें मोन दिवच्याक, पिडेस्तांक कुटुंबाच्या सान्यांतावर मोग मेळच्याक. जायत्या पिडेस्तांक कुटुंबाच्या सान्यांतावर मोग मेळना. पिडेस्त म्हणटा आसतना एक कांटाळ्याच्या म्हणल्या बरी पयस बसतात. आर्थीक अडचणेंत कश्ट दिल्या पिडेस्तांक बऱ्या मनाच्या मनशां तावन आर्थीक दान सहाय मेळच्या खातीर, पिडा सोसून व्हरूंक सोंसणीकाय धैर्य आनी बळ मेळच्या खातीर मागया. फिरगजेचें योजन आसा, इगर्ज बांदपाचें योजन, इगर्ज बांदपाचें योजन बऱ्या रितीन पोंता पावोवंक, उदार मनाच्या दानी तावन दान मेळच्याक, कसली अडकळ अडचण जायनासतना बऱ्या रितीन हें काम पोंता पावोवंक मागया. हरी एका मंगळारा दिसा हांगासर येवन आमकां ह्या मागण्यांत आदार दिता सैमान आनी जास्मीन, तांचे पासून प्रत्येक रितीन मागया. डिवायन वर्ड चॅनलाचे हे सगळ्या संवसारार प्रसार जावच्या खातीर
वावर करतात जॉस्मिन आणि त्यांचं सांगाती तांचे बसत मागया तांच्या कुटुंबा बसत मागया सर्व कुटुंबाच्या सन्या बसत ह्या वेळार मागता आसतना सोम्याक आमी उलो मदीं तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो सोमी आमकां एकलोच पुरो तोच आमचें दायज आमच्या हर एकल्या त्या जिवितांत सोमी आमचो दायज जावन आसा देखून मोगाळे भावा भयणीनो सोमी आमचे सांगता आसा तर खंडीत जावन आमी बेजार पाव जाय म्हणना कित्याक सोमी आमकां तोच एकलोच पुरो तोच आमचो आदार करो देखून आमी ताकाच समर्पण दिया आमी आमकांच ताका समर्पण दिवया उबी रावया आनी हें गीत ह्या वेळार आमी गायन करता आसतना तो आमकां पोस करता दिवन सरव दुस्मानांत जावन आमकां तो राखता तो सोमी आमचो गवळी तोच आमकां पुरो तो आमकां आदार दिता सर्गा पावोवचें दार तो वाट सुकलेल्यांक तो फुडार फातकी मनशां माफ आदार सोमी आमकां पुरो म्हूण उलो मारया आनी गावया गीत तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो तूंच म्हजो गवळी करो तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो तूंच म्हजो गवळी बरो पोस करताय तूं दिवन सोरो दुस्मानांतावन कर्ण पारो पोस करताय तूं दिवन सोरो दुस्मानांतावन कर पारो तूंच पुरो सोम्या तूंच पुरो तूंच म्हजो गवळी बरो तूंच पुरो सोम्या तूंच पुरो तूंच म्हजो गवळी बरो सादार म्हाका तूं सादार तूं सर्गाक पावोवचें दार तूंच आदार म्हाका तूंच आदार तूंच सर्गाक पावोवचें दार वाट सुकलेल्यांक तूंच फुडार पातकी मनशाक माफ आदार वाट सुकलेल्यांक तूंच फुडार पातकी मनशाक माफ आदार तूं सादार सोम्या तूं सादार तूं सर्गाक पावोवचें दार तूंच आदार सोम्या तूंच आदार तूंच सर्गाक पावोवचें दार तूंच पावो म्हाका तूंच पावो तूंच म्हजे वाटेक दिवो तूंच पावो म्हाका तूंच पुरो तूंच म्हज्या वाटेक दिवो जीव दिलोय दावडावन काडो बरोशाचे किरण पापो जीव दिलोय दावडावन काडो बरवशाचे किरण वांको तूंच पावो सोम्या तूंच पावो तूंच म्हजे वाटेक दिवो तूंच पावो सोम्या तूंच पावो तूंच म्हजी वाटेक दिवो हालेलुया सोमी तूंच पुरो आमच्या वाटेक दिवो ताणें आमकां जीव दिला दावडावन आमचे थंय आसलो काळोख परवशाचें किर्ण ताणें आमचेर फांकयला सोमी आमचो दायज करो सोमी आमचे सांगत आसतना कसल्याक की आमी भियेजे म्हणून ना जो आमच्या मांजेलांत अध्याय 14 वाक्य 20 आनी 6 पूण म्हजे नांवी बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां ते सगळें तुमच्या उगडासा काडटलो म्हणटा जो आमचो मांजेला अध्याय 14 वाक्य 16 म्हणटा
थोडा हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार पाठयतलो आनी तो तुमचे सवय सदां काल रावतलो. जो संवंजेर अध्याय 14:17 म्हणटा, तस्सो तो सताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसार ताका पळयना, ताका वळखायना, पूण तुमी म्हाका वळखतात, कित्याक तुमचे संगत आनी तुमचे थंय तो रावता. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. एकटी बोर दिंबी गेलात पवित्र आत्म्याची सकत ह्या वेळार आमी आनी पवित्र आत्म्या आमचे मदें ह्या वेळार आमी उलो मारता आसतना तुमी पवित्र आत्म्या लागीं मागा, तो तुमकां फावो करतलो म्हणून जेजून आमकां सांगलां. आमची जबाब जावन हे पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये, ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून हे ये. पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून आमच्या कश्टान वरांत, ये पवित्र आत्म्या आमचेर आमच्या देवून बेजारांत, ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. आमकां थाळणेचेर जैत व्हरूंक, ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून आमकां धैर्य दिवंक, ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून आमचो दिसपरतो ग्रास करतना कश्ट मारता आसतना ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. आमच्या कुटुंबाच्या सर भुरग्यांचेर, ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून सर्व युवा जनांचेर, ये पवित्र आत्म्या आमचेर सर्व देवून प्रायवंतांचेर, ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून हांगा सर आजाद जाल्ल्या सर्व सान्यांचेर, ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून माध्यमाद्वारे विक्षांकाच्या सर्व विक्षकांचेर, ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून आमचो राग मसरो द्वेष पयस करूंक, ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून आमच्या भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक, ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून आमी बरी जिणी जियोवंक, ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून आमची पिडा गुण जावंक, ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोनी आमची दिसपरती जिणी आदर्श करूंक, ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोनी ಪಾವನಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮನೆ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ आमच्या हातूक पवित्रत्म आमच्या मध्ये गात येता ताची सकत आमकां दिता त्याच पवित्रत्म्याक ह्या वेळार आमी उलो मारया. पावनात्मने इळिदु बार, पावनात्मने इळिदु बार, पावनात्मने प्रिय पावनात्मने ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವನೇ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಆತ್ಮದಾಹ ನೀಗಿಸಬಾರ ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಾಹ ನೀಗಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು आमच्या हात पारणं पवित्र आत्म्या उलो मारया. पावना तसं
पवित्रत्व आमच्या एकल्यांचे देवता आमची पिडा शिडा कष्ट बेजार आहे तो पयस करता आमकां सवकस आहे तो दिता तसं पवित्रत्व आमच्या एकल्यांचे देवदी आमच्या मोतीची कुडीची भलायकी आत्म्याची सर फावो करून दी आमकां सर्व सवकस आहे तो दिव दी आमकां बेसावांनी बरोवन दी आमचेर आशिर्वाद तो घालून दी आमची कष्ट दुखां पिडा आसकत काय हे सर पोस्ट करून दी तसं पवित्रत्व आमचेर देवून दी तसं पवित्रत्व आमचेर देवून दी तसं पवित्रत्व आमचेर देवून दी आमकां सर्व तरांच्या वर्सांनी तो आमकां आदार दिवन दी आमकां सवकसाय दिवन दी आमची दुखां तो पुसून दी तसं पवित्रत्व हालेलुया हालेलुया सगळ्याचे आशीर्वाद घेवच्याक वेद्या वडा सक्रामेंता म्हणलें गीत गायन करूया. प्रार्थूया. हे देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सुगडा सुवे आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे दे आमी भोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिश्रण मान करून आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. आमेन.
ಪಾನಾಂಕು 22 होते तुझे ऐको काशिबा सोम्या तू का गेम कावला येता वेदी सशिने तुझ्या जीवनात बागेता सोम्या तुझे दया एक ओढता सौम्य नामान तुका जेवढा तुझ्या मोगाळ भोवबिन्नो या मंगळाराच्या भक्तीपणाक तुमकां जेजूचे नामी स्वागत करता. सालोनच्या नोवेनाक आमी हांगासर आयल्या. परच्या शनिवारांत आमी हांगासर ह्या तात्कालीक इगर्जेची मांडावळ केल्या मंडपाक गेला. शनिवारांत मिस हांगासर जातात, मंगळाराचे मिस हांगासर जाता, इगर्जे भशेन हांगासर दिसता. भक्तीपणाचें वातावरण हांगासर आसा. भक्तीपण ह्या नोवेनांत आमी भाग घेवया. आयच्या नोवेनाच्या मिसाची त्या समासात जल्मा दिसार गामीस दिता लिनू नेल्सन ऑस्ट्रेलिया. अर्गामीस दिल्यांत एवलिन जॉयलिन लोबो होली फॅमिली वडो, जोज उपवास वा मंजुरू, रॉबर्ट लिल्ली कॅस्लिनो मुंबई, सायमन आनी लिल्ली कॅस्लिनो चेत्म्याक मिसला, रोजी कॅस्लिनो मुंबई, टायटस पिंटो चेत्म्याक मिसला, रोजी कॅस्लिनो मुंबई, रॉबर्ट डिसो चेत्म्याक मिसला, शार्लेट मिरांदा कॅनडा, राफेल वासा चेत्म्याक मिसला, रोजी कॅस्लिनो मुंबई, पौल लोबो चेत्म्याक मिसला, फ्लोरिन लोबो कुलशेकर. फर्स्ट डेथ एनिवर्सरीच्या दिसा मगदलीन सिक्वेरा चेत्म्याक मिसला, आल्बर्ट सिक्वेरा मायदे दिवस वाडो, लॅन्सी वासा चेत्म्याक मिसला, रोजी कॅस्लिनो मुंबई, आलिस लोबो फिफ्थ डेथ एनिवर्सरीच्या दिसा ते चेत्म्याक मिसता, फ्रँकलिन लोबो आनी लोबो कुटाम फातिमा वाडो, घरच्या आल्मा बसत मिसला, क्रिसिल डिसिल्वा सान फ्रांसीस साबेर वाडो, प्रत्येक ते सवंग बसत आनी बऱ्या भलेके बसत मिस्तिता, रोनाल्ड पिंटो आनी कुटाम सान फ्रांसीस साबेर वाडो, अर्गामी संदिल्यान मार्क डिसिल्वा उर्वा, लिडविन डिसिल्वा उर्वा. तशेंच आयच्या जेवणाक स्पॉन्सर मायदी दिवस वाडो एक भक्तीक नांव नाका म्हूण सांगलां. ह्या सकट त्या सवां खातीर बलिदान आमी भेटयता. तुमची त्या सवां तुमचे मती खेळा. भक्तीपणी आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी प्रवेश जावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसो. बघाळ बाबा भयणीनो, सान लोरेसा थंय भक्तिगानो आज सान लोरेसा मान करूंक ताच्या आशिर्वादान जोडूंक आमी हांगासर आसा वाचता. दुर्बळ्यांच्या सेवेंत विशेष ताचो पात्र जावन आसा. हाची देवस्तुती आमकां हर एकल्यांक खलती जावंक उलो दिता. कोण आपणाकच खलतो करता ताका देव वर्तो करतलो, आनी कोण आपणाकच वर्तो करता ताका देव खलतो करतलो. म्हणल्यार उतरां मारिफात जेजून आमकां दिवचो संदेश आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जियोवंक आनी खलतेपणाचो शेगून वृता करच्याक येवकारिस्तांतलो जेजू आमकां प्रेरण दिवन दी. सान लोरेसाची देख घेवन ताच्या पावलांनी चलोवंक तोच आमकां आदार दिवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन मागया. जायते फावटी आमच्या जिवितांत कलतेपण मायाक जाल्लेशें दिसता. कलतेपणांत आमी जियोवंक फाटीं सरल्या. ह्या खातीर देवा लागचें मोक्षाने मागया. नितळ काळजान मिसाचें बलिदान पेटोवंक आमकां आमी तयार करुया. आमच्या पातकांची दूख धरून सांगाता म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, सगळें हांव सारून सांगता. मनान चिंतून दोनां सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगेवा सदां संवकार मरी सगळ्या देवदूतांनी भक्ता आनी तुमकां बाबा भयणीनो, तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची बातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावूं.
सोमिया काकुळकर सोमिया काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर सोमिया काकुळकर सोमिया काकुळकर प्रार्थूया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उजान पेटवून भगवंत लॉरेस दुर्बळ्यांचे समेत विश्वास रावून आणि रक्त साक्षांचे कष्ट बरांचो सोमय मेवून जावंक पावलो. ताच्या मोगासारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय आणि ताच्या पावलांनी सोलोंक आमकां बळ दी. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करोदेव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमीन. पयलें वाचप शिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. म्हज्या पुता सरस्पराची सेवा करूंक तूं आशयताय जाल्यार टाळणेक तयार राव. प्रमाणीक काळजा सोजा आनी तीर राव आनी विघ्नांच्या वेळार भियेनाका. तुवें तुजे दीस सुखान सोंपोवचे खातीर तुका वेंग मार आनी ताका सांडिनाका. जें सगळेंच तुजेर येता ताचो स्विकार कर. तुज्या कश्टांत सोंसणीक जा, कित्याक भांगर उज्यान घालून तपासतात आनी देवाक मानवाचल्या मनशांक कश्टांच्या आकट्यांत ताचेर विश्वास दवर आनी तो एक तुका पावतलो. नीट वाटेन चल आनी ताचेर भरोसो दवर. सरस्पराक भियेतल्यानो ताचे काकुळटीचेर भरोसो दवरा. तुमी पडना जावच्या वांगडी वाट धरिनाकात. सरस्पराक भियेतल्यानो ताचेर विश्वास दवरा आनी तुमचें इनाम तुमकां सुटचें ना. सरस्पराक भियेतल्यानो बऱ्या वस्तूंक सासणाच्या संतोशाक आनी काकुळटीक आशेवन रावा. आदल्या पिळग्यांचेर नदर घाला आनी पळया. सरस्पराचेर विश्वास दवरलेलो कोण तरी निराशी जाला. तिरासणेन ताका भियोन चलतल्याक ताणें केदनी तरी सांडला. ताका उलो मारतल्याक तांणी केदना तरी सोडला. कित्याक सरस्पर दयाळ आनी काकुळटार. तो पातकां बक्षिता आनी कश्टांच्या दिसांनी निवारता. धिक्कार भिवकुऱ्या काळजांक आनी उदासीन हातांक आनी दोन मार्गांनी चलतल्या पातक्याक. धिक्कार विश्वास सांडलेल्या उदासीन काळजाक. ताका कसलोच आसरो मेळचो ना. देवाचें उतार हें. देवाची व्हड उपकार. Patki somyanto jika plot magda. Ami patki somyanto jika plot magda. Kakul dara deva nochi kakul ke. No kanwalya deva muche gunya posonka. Do tu maka मुझ्या प्रादाच्या कथांतलो नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागता. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता. म्हजे पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तुजेर हांव सोंपला आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलें हांवें केलां. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागता. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागता.
या जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साची बाडाय शिवाय हेर खंयच्याय वोटपान म्हाका नाका. ताचे मारिफा संवसार म्हाका आनी हांव संवसाराक कुर्सार मेला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आणि ताचे शिस गलिलयांतल्यान उतरतले. ते वेतात ते कोणाक सकळीत जावचें ताका नाका आसलें, कित्याक ताच्या शिसांक तो शिकयत अशें सांगतालो. मनशा पुताक धर्न लोकांच्या हातांत दितले आनी ते ताका जिवेशी मारतले, पूण जिवेशी मारताच तिसऱ्या दिसा तो जिवांत उरतलो. पूण ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना आनी ताचे लागीं विचारूंकय ताणें धैर्य घेतलें ना. ते कफरनाहूम येवन पावले आनी घरा पावताच तुमी वाटेर कितें तर करीत आसल्यात म्हणून जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें. पूण तांणी जाप काडली ना, कारण तांचे मदें कोण वड म्हणून वाटेर आसतना तांणी एकामेका तर्क केल्लें. तेदुआं तो बसलो आनी 12 जाणांक आपणास हरशीं आपोवन तांचे लागीं म्हणालो, जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षिता तर ताणें सगळ्यांच्यागी निमाणो जायजे आनी सगळ्यांचो साकर जायजे. उपरांत एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें घात ताणें उबो केलो आनी ताका पटलून धरून तांचे लागीं तो म्हणालो, जो कोण असल्या भुरग्याक म्हजें नांवें घेता तो म्हाकाच घेता आनी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्ही, बगार म्हाका पाटयल्ल्याक घेता. देवाचे उतार हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तते म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आधुनीक समाजेंत जिवचे आमी हरयेकले. आधुनीक समाजेंत पयलें स्थान आपणावंक सगळ्यां वरवीं व्हड जावंक हरयेकलो व्यक्ती सपनयता. एक ल्हान भुरगें सयत आमचें घर, आमचें कार, आमची TV तांचे वरवीं चड बरी आनी मोलादीक म्हणटा. हरयेक स्त्री शेजारच्यागी मोलादीक आपणाचें नेसान जायजे म्हूण आशेता. हरयेक दादलो हेरांच्यागी आपणाक बरें काम आसूंक जाय म्हूण तो आशेता. युवा जाणां आज आयच्या वस्तूंनी फाल्यां समाधान तांकां ना. आनेकल्या थंय चडीत बरें कांय दिसता आसतना आपणे हेरांच्यागी चडीत बरें आपणाय जाय म्हणल्यार तेंते सावू तांकां दोसता. देखून आमचें घर व्हडलें जाल्यार, आनेकल्याचें घर व्हडलें जाल्यार आमचें ताच्यागी व्हड आसा जें म्हूण आशेता. पूण त्या घरांत रावोंक कोणी ना जाल्यार वडना. 1 वा 2 व्यक्ती वयर माग पाळे सदां न्ही पुसोवंक जर ना जाल्यार वडना, दुळेंत बुडल्यार. पूण घर मात्र व्हडलें जायचें, भायर आसल्यांक व्हडलें घर दिसाचें म्हणल्यार एक आशा. पूण कोणी आपणे हेरांच्यागी चडीत बरो जेजूचे शिस जावचे विशीं चिंतूंक वचना. देखूनच आमी जेजूचे श्रेश्ठ शिस जावंक शकना. ह्या संवसारी वस्तूंतूच आमी मेतेर जावन आसले आमकां चड गरजेचें खंयचें म्हणलें आमी विसरून सरता. ह्या संवसारांत कितें आसा तें तात्कालीक म्हणलें आमी जाणा आसोनी ह्या संवसारी वस्तूंचो मोग करता आनी संवसारी वस्तूंक आशे म्हणून रावता. जेजूच्या शिसांतय असलीच संवसारी वर्तेपणाची आशा आसली आनी हाचे खातीर तांचे मदें तवळ तवळ चर्चा चलताली. जेजून जियेलें जिवीत जियोंक, ताची शिकोवन आयकून त्या प्रकार चलोवंक तांकां सपनां आसले बरी दिसना. हें जाणा जाल्लो जेजू तांचें चिंताप सारकें करूंक तो सदां करता. ह्या संवसारी दृश्टेन न्हय बगार सर्गींच्या दृश्टेन वर्तो जावचें कशें म्हणलें तो शिकयता. ह्या संवसारी पदवेन, अधिकारान, ग्रेस्तकायेन, आस्तपदीक हें सर्व आपणावन वर्तो जावयेत. पूण खालतेपणा मारिफात मात्र सर्गी वर्तो जावंक साध्य आसा म्हणलें जेजू तांकां शिकयता. साकोर जाय जय आनी एकल्याचो सेवाक जाय जय म्हणल्यार उतरां मारिफात म्हणजे
अनेकल्याक बरी देख दिवंक जाय कालतेपणाच्या शिकुना मारिफात म्हणलें तो तांकां शिकयता. हेरांत हांव सेवा घेवंक न्ही, बगारी हेरांची सेवा जोडचे तसले, सेवा दिवचे तसले व्यक्ती जावंक तो शिकयता. देखून जेजू हाच्या सुवार्थेंत खरें खालतेपण खंयच्याच आठापून आसा म्हणलें तो दाखयता. ल्हाना भुरग्यां परी जावंक जाय म्हूण शिकयता. आज जेजू परत दक्षिणेक गलिलेया उतरून जेरुसलेम समकून वेता. हाच्या पयलें जेजून ताचे मिसांव गूण करचे, राजा विशयां शिकोवचें सर्व जेजून गलिलेयांतच केल्लें. तितलेंच मात न्हय आसा, पयल्या शिसांक आपयलें जेजून गलिलेयांतच. मातेवाच्या वांजेलांत वाचता हांव अध्याय 1 वाक्य 16 ते 20. थंयसर गलिलेयांत जेजून ताच्या शिसांक आपयलें आमकां वाचूंक मेळटा. आपणाचे निमाणे दिसी जेजून गलिलेयांतच सारले जावन आसात आनी सारूंक कुशी व्हरचे. म्हणजे आपल्या कश्टा, आपल्या कुर्सा आनी मरणा विशयांत येदोळोस जाणा आसलो जेजू येवंक आसा ते आटे बिटे बेजाराय खंत हे सर्व आपल्या शिसांक तो जाणा जावंक कुशी व्हरता. आपणाक मेळची केळकुलां, आपणाक मेळचें मरण सगळें कालतेपणान तो स्विकार करता. हांगासर जेजू मनशा कळा तें आसो मोग आसो वोसो तो दाखयता. देखून मोग सर्वां प्रास व्हरतो म्हणून दाखोवन दिवच्याक आपल्या शिसांक तो ह्या जेजूच्या मरणाक तो तयारी करता आसतना जेजून कितें सांगलां तें शीस समजोवंक शकले नात. ते तांच्याच चिंतपांत बरयल्ले, पूण जेजून आपणाक शिसां सांगलें कितें समजोवंक ना. वाटेर आसतना कितें तर्क करनासलें म्हणल्या विशयान तांकां कळीत जावंक ना. आपणा मदें देवाच्या राजांत कोण पयलो, कोण व्हरतो, कोणाक अधिकार, हे सर्व तांच्या मतींतच घुवोन आसलें. एका रितीचो तांचे थंय अधिकाराचो वोसो भरून गेल्लो आनी तांच्या उलोवण्यांत तें दिसून येतालें. शिसांक खरो इरादो जेजून सांगली ती उतरां शिकोवन कितें म्हणून समजोवंक ते सलवारले. हें जाणा जाल्लो सोमी मनशा कळा खातीर आपणाकच भेटे येता म्हणलें तांच्या मोतीक तें गेलें ना आनी जेजू तांकां समजोवंक प्रयत्न करता. कित्याक जेजू परी आपणाच्या शिसांनी देवाच्या राजा खातीर वावरूंक जाय, देवाच्या राजा खातीर कश्टूंक आनी खंयच्याय रितीच्या मरणाक खालतेपणान तयार आसूंक जाय म्हणलें शिकोवचो इरादो जावन आसलो जेजूचो ताच्या शिसांक. अशें शीस कुरीस मरण आनी जिवानपण निजर्त आनी तांचे मदें आसा केल्लो संबंद समजूंक आसक्त दाखयनात. देखून तुमी वाटेर तर्क करनासल्यार कितें मनीस जाल्ल्या सवाल्या तांचे लागीं जापी ना, जाप मेळोंक ना. पूण जेजू जाणा आसलो आनी जेजू म्हणटा जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता ताणें सगळ्यांच्या की निमानो जायजे, सगळ्यांच्या की निमानो जायजे म्हळ्यार सेवाक जावंक आपयता. जेजू एक सेवाक जाता आनी हेरांची सेवा तो करता. निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा आमकां हें कळीत आसा आनी खंडीत जावन निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा शिसांचे पांय धुवचे मारिफात तो एक सेवेचें काम हाती घेता आनी सेवा कशी करूंक जाय म्हणल्या विशयांत तो शिकयता. मात्र न्हय आसता परत आमी ल्हाना बरी जावचे, ल्हाना भुरग्यां बरी जायचे, ल्हाना भुरग्यांची देख आमी घेवंक जाय. कित्याक ल्हाना भुरगीं एक मोवाळ जावन आसात. ल्हाना भुरग्यां थंय कपटपण ना, तांच्या उलावण्यांत नितळ. आनी ल्हाना भुरगीं म्हणटा आसतना एक दीस एका बापायन आपल्या भुरग्याक सांगलें कोणी घरा आयल्यार हांव ना म्हूण सांग म्हूण भितर गेलो. थोड्या वेळान एकलो आयलो आनी पप्पा आसा की म्हूण विचारलें. आनी ह्या वेळार त्या भुरग्यान म्हळें पप्पा भितर आसा कोणाकी सांगनाका म्हणून सांगलां म्हणालें. हें जावन आसा ल्हाना भुरग्यांचे उलोवणें, ल्हाना भुरग्यांचे काळीज, ल्हाना भुरग्यांची चिंतापू जावन आसा. मुखार भाव भयणो तांच्या वडिलांक ती सदांच अवलंबन आसता, तांचेर भरवंस आसतात, तांचे सवय आसतना आसतात, तांचे ती रडटा आसतना ती रडटात. हें जावन आसात भुरग्यांचे एक मनोभाव, भुरग्यांचे चिंता आपूं जेजून आमकां दिल्लें आपोवणें म्हळ्यार ल्हाना भुरग्यां परी नितळ अंतस्करणाचे, नितळ मनाचे आनी भरवोसून जियोवचे व्यक्ती आमी जावंक जाय. देवाचो सांगात आपणाक आशेवची मनशां देवा मुखार एक वर्ती जावन आसात. मोगाळ भाव भयणो संवसारी दृश्टेन आस्त आसलो तो वर्तो, व्हडलें बांदाप आसलो तो वर्तो, पूण देवाच्या दृश्टेन तें न्हय. बगार हेरां खातीर कितें दिता तो वर्तो जावन आसा. देखून मादर तेरेजाक एक फावटी एकल्यान सवाल विचारलें
इतलें सकट तूं काम करताय म्हाका लाख करोड दिल्यार हांव हें काम करचो नातुरलो म्हण एकलो सांगता आसतना समादार तेरेसा म्हणटा जिवी शांतीन आमकां हर एकल्यांक देख ती म्हणटा हांवें फकत करचें देवाच्या मोगान या जेजूच्या मोगान हें काम करचें पळय मोगाळ भाव भयणो असलो कलतेपण असो शेगून आमचे थंय आमी रुता करूंक आसा फाल्यां हांव न्हू प्राचीत काळ आमी आरंभ करता आनी ह्या प्राचीत काळार मागणें दान धर्म आनी प्राचीत ह्या मारिफात प्राचीत काळ आमी जियोंक आसा कितें आमी उरयता तें हेरांक आमी दिवंक आसा देखून आमी सकड उरोवन पास्कांच्या फेस्ता दिसा घट्ट खावचें न्ही देखून उरयलें हेरांक दिल्च्या मारिफात कसल्या बऱ्या कामाक इगर्जेचें बांदप जाता बऱ्या कामाक दिल्ल्या मारिफात आमी आमचें थंय आसलें बरें मन दाखोवंक शकता तर जेजून दिल्लो उलो आमी पाळया सालोरेसान आपणा लागीं सकड दुबळ्यां खातीर दिलें आनी दुबळ्यांक मुखार हाडून ही जावन आसा दुबळ्यांची आस्त म्हणून ताणें दाखयलें पूण ताका मेळ्ळें क्रिस्त ह्या आल्तारीर आजार जाता आसतना सान लॉरेन्साची देख आमी घेवया क्रिस्ताच्या पावलांनी चलोवंक कलते जावन जिवोवच्याक तो सोमी आमकां हर एकल्यांक प्रेरण दिवन दिवून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमेन. ಪಾನಂಕು 108 108 जमल्या आमकां जावे जेजू संगी दर्या तुका समर्पिता म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या आपल्या मनाक मनाक आनी आनी महिमेक आमच्या आमच्या अनेक पयसुबेच्या दाबा सर्वेस पोर मानून घे. प्रितेच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेन्स जमनीन जंपलेल्या गोवाच्या कणापरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारा परवा करिनासतना रक्तसाक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुभां पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराची सोडवणे बस आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक देव उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया वैश्यमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व दय आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कांय दोनी सो आनी आमच्या फायद्यासो भगेवन लॉरेन्स तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत व्हरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे बरी तुका साक्षी दिवच्या आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सतरेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णयेन परजळटा देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वी निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराची रावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून आनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कस्टमरांचो सुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराचे रगत, पातकांचे मोगसाणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Babarta so good परगटूया. सौम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुनर्जीवन पोळ आम्ही परगटता. तुझ्या येण्यात सौम्या जेसू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो भक्तीपणे उडास करता आनी उजिविता समुदाय सर्वची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता. जेजूची कूड आनी रगात सेवतले आम्हा समेस्ता पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें फर्जळीक मुखामोळ फळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. प्रत्येक जावं हांगासर नवे नाका आयिल्ल्या सोमेस्तांची आमकां मरे देवाचे माये सांगती सान जुझेतीचो पोती भाग्यवंत दमदत सान फ्रांसीस सान क्लारा सान लॉरेस तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. कलतेपणाचो शेगून आमचे थंय रुता करच्याक जाय असलो आदार मागून जेजून शिकयल्ले मागणे सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या जे नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुवें कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडचो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्त जेणे बरवशानांतले गेल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयस सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती देन एक पोटान सांबाळ. तुजी येता राजवर चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. समियाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. माय मोगासून एक कोटा सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
पळ्या देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका सस्ताच्या जिविता समान. एक सिस्टर आसा दयेकन कुमगार तुमगे ಪಾನಾಂಕೋ 179 179. सायडींतल्यान थंयसर मदें कुमगार येवचें आनी जेसू नवन येतना बसतना मदेंत बसा सायडी बसनाकात. जेसू मोगाळ जेसू दयाळ मुझे येवका शिदाय. स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिगटाय. तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मे खाण जाताय. सासणीची वीट म्हाका लाबून कुडसाची वर पिलोय. आत्मान सोसून जीवन अर्पण तुकाच भेटून दिलोय. तुझे कुशीन त्याग केलोय बापा कुशीन काल जालोय. तुझे कुशीन त्याग केलोय बापा कुशीन काल जालोय. जेसू मोगाळ जेसू दयाळ मुझे येवका शिदाय. स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिगटाय. तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मी काण जाताय. ಶತಮನಸ್ಸು ಸ್ಮಾರಕ ಯೋಜನೆ ಸುಫળ ಸಾಂಗ್ मागणे सर्गींच्या मोगळा आणि काकुळदार बापा सालोरेसाक समर्पित केल्ल्या बोंदेल फिरगस कुटुंबान जिवनचे बाग तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ही फिरगस स्थापन जावन 100 वर्सां आमच्या बागी सुंदर बार आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर उतरल्या सोर बेसावां खातीर आमी तुका दिनवास जाव. आमच्या फिरगस शतमनोत्सवाच्या बागी सुवाळ्यार आमी मांडून हाडिल्ली सोर योजना तुज्या पांयांतळा समर्पण दिता. प्रत्येक जण आमी हाती धरले आमचे देव मंदिर नवी कतकतचे योजन तूं स्पंताक पावय म्हूण मागता. सर्वेस पर घर बांदिना तर वावरड्यांनी वावरचे व्यर्थ म्हणल्या किर्तनाच्या उतरा प्रमाणे तुजे विणे आमी देव मंदिर बांदूंक शकना. आमकां हे देव मंदिर नवी कतकतचे बाग फावो कर. ह्या कामाक सर फिरगसकारांनी हाताक हात दिवन वावरशे कर. जो हस्त्या तोंडान दिता तो देवाक मोगा असो जाता. ह्या योजनाक बऱ्या मनाचे आनी उदार काळजाचे दाने आमकां फावो कर. जो उदार मनान दान दिता का सर्वेस फॉर ग्रेस करता.
येदोळ म्हणसर दान दिल्यांचेर ह्या फुडें दान दितल्यांचेर तुजी भरपूर आशिर्वाद आवत आनी 100 वांट्यांनी तांकां पाठय दी तांची सर त्या सावान जारी कर आमचो भावात घट कर देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान आमकां तीर कर आनी आमची कुटुंबां भाग्यवंत कर आमी एक जिवे मंदीर जावन सुदान सुजा राजान जिवंक आमकां फावो कर आमचे फिरगस कुटाम आनी आमची सर योजना तुका आमी समर्पण दिता आनी तुज्याच आदाराचेर पातयेन आमी फुडें सरता तूं आमकां राख आनी सांबाळ आमची सर योजना तूं सुफळ कर आमच्या फिरगस मनुस संभ्रमणाच्या भाग आमकां फावो कर हे मागणे आमी करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी जो जियेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक आमेन सांगलो रे सा आमच्या पात्रोन संता आमच्या सुदांस जेजू लागीं विनंती कर आनी सर त्या सावान जारी कर आमेन. इकडे बरं आमचे दोळे आमी तांकां आमी जें कितें आमच्या फिरगेच्या बांदपा पासून मागलां ते समी फावो करून दी म्हणून मागया. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणावरी बगेवन लॉरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कश्टांक आनी आल उपद्रांक उगड आनी तांच्या गरजां पावोवंक आमचे हात पांय सुटसुटीत कर. गरिबांचे आनी अनीत भक्तांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी हाका पासून कस्टमरां लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. दयकन बसा. बाबा भयणीनो आयच्या भक्तीपण निमान बाग सालोरासाच्या नोवेनाक आमी आयती जावया. आयच्या दिसा हांगासर आमी भक्तीपण चलोवंक आयिल्लो पाद्र्या फादर संतोष मॅनेजर्स तसो हांव उपकार बावडटा. स्नेहालया आश्रमांत थंयसर आत्मीक सेवा ते दिवन आसात. हांगासर सबारपोटी आयल्यात आनी आयच्या दिसा हांगासर येवन आयचें भक्तीपण तांणी चलयलां. भोव बऱ्या रितीन आराधन चलयलां. मिसाचें बलिदान पेटयलां. आयच्या देवाच्या उतराचो नियाळ दिला आनी अकरे लेखेचे आशिर्वाद मिसाचें बेसांव आमकां ते दिताले. आमचे बसत मागिल्ल्याक आनी हांगासर येवन सगळें भक्तीपण चलयल्ल्याक फादर संतोष तुमचो आमी उपकार बावडटा. फुडेंय तुमकां आमी हांगासर अपेक्षीत हांव तुमच्या मिसावान तुमकां बरें मागता हांव. देव बरें करूं फादर संतोष. सांगात आसा आमकां कुमसारा कुमो करताली एका मंगळारा फादर फ्रेडरीक रॉड्रिगस ब्रदर जुनिफर म्हणून ताचें लिखणें नांव तांचो आमी उपकार बावडटा. पाद्र्याप आराधनाच्या कोपेलांत कुमसाराक आसता 10 वरां रेडी आसता. आज थंयसर कोणी येवंक ना म्हणलो पाद्र्याप तुमकां हांगा सांगूं नांगोड ना हांवें थंयसर बिजी आसलो देखून हर एका मंगळारा 10 वरार पाद्र्याप आराधनाच्या कोपेलांत कुमसाराक आसता. मीस जाता सुरू जाता म्हणसर पाद्र्याप थंयसर आसता. हांगासर आराधना जाता आसतना फाटल्यान कुमसारान बसल्यार आयकना देखून थंयसर आराधनाच्या कोपेलांत पाद्र्याप कुमसाराची सेवा थंयसर करनाचा. देखून तुमी आराधनाच्या वेळारय मीस सुरू जाता म्हणसर कुमसाराक थंयसर वचयेत. आयच्या नोवेनाची अर्गां पटोवणी आनी त्या सामा आयकुया. सबार आनी अर्गां धाडल्यांत मेविल म्हणल्याक CA एग्जाम पास जावन देवाक पास जाल्ल्याक देवाक तांणी अर्गां दिल्यान. एकल्याचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आयला देवाक अर्गां दिल्यान. एकल्याचो कॅन्सर रिपोर्ट नॉर्मल आयला देवाक अर्गां दिल्यान. एकल्या बरें काम मेळ्ळे पासून देवाक अर्गां पटयल्यान. एकल्याची स्किन एलर्जी कंप्लीट गूण जाल्या देवाक अर्गां पटयल्यान. परगेवान विजिटींग विजार आसल्या त्या जाणां बाबांक कामाचें ऑफर लेटर आयलां देवाक अर्गां दिल्यान. 2 जाणांचो बंटेर सुखासयण जाला देवाक अर्गां पटयल्यान. त्या जाणां बरी जिनियस संगतीन बरी सैरीक जाल्या देवाक अर्गां दिल्यान. 4 जाणांक भुरग्यांचें देणें मेळचेर आसा देवाक अर्गां पटयल्यान. एकल्याच्या जाग्याचे समस्ये परियार जाल्ले पासून देवाक अर्गां दिल्यान. एकल्याक ताचेंच म्हणल्यार स्वंत घर मेळ्ळां देवाक अर्गां दिल्यात. एकल्या मेळोंक आसले पयशे पाठी मेळ्ळे देवाक अर्गां दिल्यान. एकल्याच्या घरा समाधान आयलां देवाक अर्गां दिल्यान. हांगासर येवन मागणें केल्या पण एकल्याक मस्त आत्मीक बरेंपण जालां. समस्ये परियार जाल्यात देवाक अर्गां पटयल्यान. येगडी बोरबांव भयणो आमकांय मेळिल्ले उपकार आमच्या मती घाडया. देवाक आमी अर्गां दिवया. ताची स्तुती करया. ताचो मोग करया. म्हज्या उपरांत हात उबान म्हणा. अर्गां तुका सोमया जेजू. अर्गां तुका सोमया जेजू. मोगलाप तुका सोमया जेजू. तुका सोमया जेजू. स्तुती तुका सोमया जेजू. तुका सोमया जेजू. आराधन तुका सोमया जेजू. आराधन तुका सोमया जेजू. मान तुका सोमया जेजू. तुका सोमया जेजू. वंदन तुका सोमया वंदन जेजू. तुका सोमया जेजू. मोगळा सोमया जेजू. मोगळा सोमया जेजू. आमच्या जिवितांत आमच्या जिवितांत आनी हांगासर येवच्या आमी हांगासर येवच्या सर भक्तिकांच्या जिवितांत सर भक्तिकांच्या जिवितांत जायत्या जपां केल्याय. तुवें जायत्या
या जप तांची केल्या मागणी ऐकल्या तांची आहे मागणी ऐकल्या तांकां उपकार फोव केले तांकां आहे उपकार फोव केला या सर उपकारा बसत स्वरूपकारां बसत आमी तुका दिन वाचता तुका दिन आमी वाचता. तुका अर्घ्य दिता आमी तुका अर्घ्य आमी दिता. तुका होगलाप दिता आमी तुका होगलाप दिता. आमी तुजी स्तुती करता आमी तुजी स्तुती करता. आमी तुजो मोग करता आमी तुजो मोग करता. सोम्या जेजू सोम्या जेजू. आमची त्या समा आमची त्या समा. जारी कर जेजू जारी कर जेजू. आमचे कष्ट आमचे कष्ट परिहार कर जेजू परिहार कर जेजू. आमकां बरें कर जेजू आमकां बरें कर आमकां आपोट जेजू आमकां गुण कर जेजू आमकां गुण कर अर्घ्यां तुका जेजू अर्घ्यां तुका जेजू. होगलाप तुका जेजू स्तुती तुका जेजू स्तुती तुका वर्गा दिता जेजू वर्गा दिता जेजू वर्गा दिता जेजू मोच्या काळजा वर्गा दिता जेजू वर्गा दिता जेजू वर्गा दिता जेजू काळजा होगलाप दिता जेजू होगलाप दिता जेजू होगलाप दिता जेजू मोच्या काळजा होगलाप दिता जेजू होगलाप दिता जेजू होगलाप दिता जेजू काळजा. आयच्या दिसांक आसरायिल्लीं त्या समा दोगांक दुबाईन बरें काम मेळचें बसत मागोवन आसात एकल्याचें आयुश्मान कार्ड आनी रेशन कार्ड बेगीनशें मेळोवंक मागोवन आसा एकल्याक कॅनडांत स्कॉलरशीप मेळोवंक मागोवन आसात एकल्याक गोल्ड लोन बांदूंक फावो करचे बसत देवा कडेन मागोवन आसात दोगांच्या पांयांच्यो गांठी गुण जावचे बसत तेगांक कॅनडा वचोंक विजा येवचे बसत दोगांच्या घरांनी समाधान येवचे बसत एकल्याची स्किन एलर्जी उणी जावचे बसत एकल्याची विजा रिन्यू जावचे बसत दोगांचे पैन बऱ्या रितीन जावचे बसत दोगां न्यूझिलंडांत बऱ्या रितीन बऱ्या तरान पावचे बसत न्यूझिलंडांतल्यान बऱ्या रितीन गांवाक पावचे बसत दोगांनी बोर्ड एग्जामांत बरें करून बरोवन आन्सर करून बरे मार्क्स मेळचे बसत एकल्याचें बिजनेस बरें जावचें बसत दोगांक मतीक समाधान मेळचें बसत एका विशेश समस्यांतल्यान परिहार मेळचे बसत एका जाग्यार समाधान जावचें बसत दोगां जाणां तांणी चिंतिल्लें काम जारी जावचें बसत एकल्याच्या मतीक समाधान मेळचें बसत घरांत आसले रगले परिहार जावचे बसत परगांवांत तेगा जाणां बरें काम मेळचें बसत चौगां जाणां भुरग्यांचें देणें मेळचें बसत एकल्याक ताणें आशिल्ले प्रमाणे ताच्या जिणयेंत सगळें जावचें बसत एका विशेश समस्यांतल्यान एकल्याक परिहार मेळचे बसत एकल्यान प्रायवेट सोसायटीन गेल्ले पयशे ताका पाठी मेळचे बसत दोगांक मतीक समाधान मेळचें बसत एकल्याची कॅन्सर पिडा सोसूंक करपा मेळचें बसत दोगांचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवचे बसत एका घरा मस्त समस्या ते समस्ये परिहार जावचे बसत एका स्त्रियेच्या प्रत्येक ते सवा बसत ही हांगासर आमच्या सालोरसाच्या श्रायना कडेन पडली त्या समा थोड्यांनी प्रत्येक दिन आमचे लागीं मागणें विचारलां रॉबर्ट मंतेरो हेड अँड चेस्ट पेन जावन कश्टून आसा गुण जावचे बसत मागणें विचारलां रेशमा कॅस्लिनो कॅन्सर पिडेन कश्टता ब्रेन ट्युमर आसा तें पुरो गुण जावचे बसत प्रेसिल्ला रोड्रिगस मेमरी पवार पाठी येवचे बसत राफेल रोड्रिगस पिडा गुण जावचे बसत पामेला सांतोस कुटुंबाचे सगळे समस्ये परिहार जावचे बसत भुरग्यांक बरो फुडार मेळचे बसत डायना कुंदापुरा घरचे सगळे समस्ये परिहार जावचे बसत तशेंच लिना ताचे कॅन्सर संपून गुण जावचे बसत सिसिलिया मोडबेल्डे कुटुंबाच्या सकट ते साव बसत दोगां जाणांक तांच्या प्रत्येक इरेद्या बसत मागोवंक विसरला फ्रेडरीक हेलेन पिंटो कुटुंबाचे सगळे समस्ये परिहार जावचे बसत भुरग्यांनी तांचे लागीं बऱ्यान चलचे बसत तांचे जतन घेवचे बसत दोगां जाणांक तांच्या प्रत्येक उपकारां बसत मागोवंक विसरलां बाबा बीनो ते समा आनी आमची ते समा हांगासर आयकल्लीं ते समा जायतीं जाणां भक्तीपण पळोवन आसा तांची ते समा सगळीं सोम्या समोर वडया आमचे हात बांद ताका परत आमी उलो मारया सोम्यान जेजू सोम्या जेजू आमची त्या समा जारी कर आमची त्या समा जारी कर आमच्या मागण्या खाण दी जेजू मागण्या खाण आमी आतां आयकल्लीं आमी आतां आमच्या भाव भयणीची आमच्या भाव सर ते समा सर ते समा तुका समर्पण दिता तुका समर्पण आमचे दिता. लागीं आमचे लागीं प्रत्येक तरान प्रत्येक तरान मागण्या विसरल्यांची ते समा मागण्या विसरलेल्यांची तुका ते समा. समर्पण दिता तुका समर्पण आयच्या दिता. दिसा आयच्या दिसा या नव्याना घेता या आसतना नव्याना घेता आमचीच म्हणली आमचीच ते समा
आमी हाडनायल्या ते सवा आमी आमचे बेजारे हाडनायल्या आमची बेजारां आमचे हाडनायल्या. कश्ट हाडनायल्या हे सगळें तूं जाणाय सोम्या सगळें तूं जाणाय, तुका आमी समर्पण दिता आमी समर्पण आमचे दिता. वजन हाडू कर आमचे वजन आमचे हाडू कर. कश्ट परिहार कर आमचे कश्ट परिहार कर. सोम्या जेजू सोम्या जेजू. सुमेज पिडेस्तांक सुमेज पिडेस्तांक. तूं आपोड जेजू तूं आपोड जेजू. हे भक्तीपण हे भक्तीपण. जायतीं जाणां जायतीं तांच्याच घरांनी तांच्याच घरांनी. थोडीं जाणां थोडीं जाणां आस्पत्रेंत आसून आस्पत्रेंत आश्रमांनी आसून आश्रमांनी परगांवांत आसून परगांवांत आसून. पळोवन आसा जेजू पळोवन आसा. तांचे बसोवती तांचे आमी मागता जेजू आमी मागतां तांचे इतिहासामा तांचे इतिहासामा जारी कर जेजू जारी कर स्वर्गान जेजू स्वर्गान जेजू. होगलाप जेजू होगलाप जेजू. स्तुती जेजू स्तुती जेजू. आराधन जेजू आराधन जेजू. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. थँक यू जीसस Thank you, प्रेज यू Praise जीसस Jesus. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया जेजूच्या नावान बाबा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नावान बाबा हे मागणे करता तुका पण आधी मी घालूंक जाता आनी दिमी गेलयेत हेरांनी बसले कडेन सनवण्याच्या मागण्यान भाग्यमचे Mogar patrón Salorensa Naman kartawa mi tuka Pauturat amcha sarvacha Salai watin Kristayacha सालो रेसा लागी मागणे सकट सांगत आम्ही मागया हे जैते वन सालो रेसा पवित्र सभेच्या प्रधान सेवकांनी मारतीरा प्रत्येपात येणेन बरोवचन आम्ही तुझे जरशी आयल्या दयेन आमचे प्रार्थना ऐक आणि तुझ्या जिणे बरी आमची जिणे आम्ही रुपीत करूंक आमकां आदार दी देवाची आनी पेल्याची सदां सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी देवा ते आमचो बवाट चडय आमच्या सालत्या जिवनान बवार्ता विरोधी आमच्या सर ताणण्याचे जैत उरोंक आमकां मजत दी तवळ तवळ पवित्र सक्रामेंत आमी जोडून आमचो बवात दृढ करूंक आमकां बरें मन दी दुबळ्यांतय पिडेस्तांतय आनी गत धरणांतल्यानय उदार जावं आनी तांच्या गरजान पावोवंक आमकां दया कर पवित्र करिस्तांत आनी मागण्याच्या जिवनान आमकां आकर्शीत कर खुर्सार कळयल्या जेजुतान आमच्या जिणयेक आमी प्रेरण जोडून सर्गींच्या राजा बसत वावरूंक आमकां बरें मन दी आमच्या सर युवा जनांक तांणी पवित्र सभेचे मुखले कंबे आनी महान शिल्पी जावं तुजो आदार पाटय क्रिस्तावांक आनी बवात्तान सडयल्ल्यांक सर्गींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शिकर बवार्थ प्रमाणे बरी क्रिस्तांवजीनी जिवंक आनी बागी मोहन मरोन सरकार तुजे संगी देवाक होगोडसूं आमकां फौजोवच्याक आमचे गती देवा लागीं विनंती कर म्हूण आमी मागता आमेन पिडेस्त जोडाच कड्या मसुदना पिडेस्त आस्पत्रेंत आसा थोडी ICUंत आसा थोड्यांक आज ऑपरेशन आसा थोड्यांक डायलिसीस आसा थोड्यांक किमो आसा हे सगळे सदांचेच गजाल जावन आसा आमच्या बवारी आमच्या कुटुंबांतली आमच्या शेजारची आमच्या मोगाच्यांचे हे सगळें वजन सोम्याच्या पांय तळी दवरया कोणी पिडेस्त तुमचे मदें आसला तुमची पिडा तुमच्या मती हाडा सोम्याक ती सांगा कोणी तुमचे कुटुंबाची पिडेस्त असल्यार तांचो उडाच काडा या घडी आस्पत्रेनी कश्टांच्या पिडेस्तांचो उडाच काडया सक्कड पिडेस्तांक जेजूच्या गुण कृत्ये सत्तेक समर्पण दिवया आनी ह्या मागण्यांत भाग घेवया ह्या जाकातां पिडेस्तां खातीर मागता सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणें रचला सर्गांनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्याय सवे आसूं प्रार्थया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखी पिडे कश्टांक आनी अडचणी संपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां तेच बरी तुज्या सेवकां लॉरेसन आपले जिनी आनी मरणान जायतीं अजापां करून ती मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपान ओडून हाडलीं ताचे विनवणेन आमचो बवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अणवरांतले आमकां निवार हे घडी आमी उसारले आनी उसारणांतले विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयत रे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन आमा पासून विनाती कर बागेवंत लॉरेसा क्रिस्ताच्या बसोवण्याक आमी फौजोवच्या खातीर प्रार्थया सर पदवेदारा देवा बागेवंत लॉरेसाक उज्याच्या वळवळ्यांचे जैत वरची सकत तुवें दिली आमच्या वायट वडण्यांचो उजो पालवांची सकत आमकां दी आमी बाबार्थान जियोंक आनी आमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्ता साक्ष दिवंक आमकां कृपा दी
ख्रिस्ता आमच्या सोमयावर वी आमेन. आणि सर पदवेदार देवा बापासो आणि पुतासो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमचे सवे आसो. आमेन. वचून येयात, ख्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार दयकन एगडी बरोबर बसा बाबा मेलिनो. परत तुमचो समेसाचो उपकार बावडटा. आज हांगासर आमकां गायना कुमक केला आमचो सदांचो म्युजिशियन सायमान, आमची गायकी जॅस्मीन, तशेंच आमचो मिर्याम हांगासर जायती मेहनत करता, कश्ट करता, समेस्ताचो उपकार बावडटा. हांगासर ही सगळी मांडावळ करूंक जायते जण बावडल्यात. हो पेंडॉल हांगासर घाली जाल्यार मस्त जाण बावडल्यात. आमचो फिरकेज उपाध्यक्ष, ताचे सांगता जायते स्वयंसेवक. भोव अपुर्ब्या रितीन हांगासर इगर्जे बसयेंत वातावरण जालां. बरें दिसता गे तशें जाता. हांगा मीस भेटोवंक हॉलांत बरें जाता की हांगा बरें जाता. हांगासर इगर्जे बसयेंचें वातावरण तुमकां आमी तयार केलां. देखून मंगळाराची मीस हांगासरच आसतली. जेवणाची मांडावळी हांगासर करूंक आमी सायडीक एक ल्हानसो मंटपाक घालता. एका दाणीन ताका कुमो करता म्हणून आज मात हांगासर ल्हानशें शामियान घाला आमी, थंयसर जेवण आसा. ह्या मंटपाक आमी भाडें दिवंक आसा. एका दिसाक 700 रुपीज भाडें, म्हयन्याक 21,000 भाडें दिवंक आसा. भाड्याक आमचो तो रॉय कन्स्ट्रक्शन मालक रॉय कॅस्टिनून घाला. देखून कितले वेगळी आमची इगर्ज जाता तितलें भाडें व्हडलें जाता. आमी इगर्जेक वचोंक आसा. देखून तुमचो सहकार हांव मागता. कोणायकी भाडें दिवंक मोन आसा, एका दिसाचें भाडें 700 रुपीज कोणी स्पॉन्सर करता की ताचो फायदो आमी जोडटा. कोणाय कडेन हांव बलात्कारान विचारिना, दबाव घालून विचारिना. तुमच्या खुशेन तुमी दिवची काणीक आमकां उपकारा पडटली. एका दिसाचें एका हप्त्याचें भाडें तुमी दिल्यार आमकां आदार जाता. देखून तुमचे लागीं कालती विनंती, असो फायदो आमी जोडून आसा. देखून आमचे देव उदार जाया, देवातय उदार जाया. देव तुमकां आदार दितलो. देव तुमची सगळी ते समा जारी करतलो. सांगातच आमचे येवजण सोय उडास दवरा. फुलनी पाकळी आमकां दिवन आमचे येवजण बेगीन पंथा पावोवंक आदार दियात म्हणून म्हजी कालती विनंती. तुमचे लागीं सालोरेन्साच्या भक्तिका लागीं आनी आमच्या फिरगेजगारा लागीं. आयच्या जेवणाक स्पॉन्सर रावल्यात. आपणाचें नांव नाका म्हणून सांगलां. मायदी दिवसवाड्याची एकल्यान 10,000 रुपया दिल्यात. तांचो आमी उपकार बावडटा. तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. फाल्यां सिंजीचो बुधवार हांगासर 4 मिसां आसात. सकाळीं 6:30 पयले मीस सदांच्या वेळार, आमच्या सदांच्या मिसाचो वेळ 6:30. दुसरे मीस 8:15 भुरगीं त्या मिसाक येतात. तिसरे मीस सांजेर 5 वरार आनी एक सडीत मीस ह्या वर्सा दवरला. एक इंग्लीश मीस जी आसा 6 वरार. देखून 6:30, 8:15, 5 आनी सांजेर 6 वरार. खंयच्याय एका मिसाक हजर जावन माथ्यार सीन्स घालून आमी हो करेजम प्रारंभ करया. शुक्राराचे भक्तीपण हांगासर हर एका शुक्रारा 5 वरार प्रारंभ जाता. 5 वरार खुर्सा वाट आमी वाड्यावार वांटून दिता. 5:30 वरार आराधन आनी 6 वरार मीस. पयलींचे पर्यंत 6:30 वरार सगळे भक्तीपण संपता. कोणाक तुमकां फावट आसा, फुरसत आसा येया. तशेंच करेजमाची रिती हांगासर आसा, त्या विशीं हांव मुखार तुमकां सांगता. परत तुमकां समेस्तांक सालोरसाची विजेस मदत लाबोवन दी. आमची सगळीं त्या समान जारी जावं दी. आमची इगर्ज बेगीन जावं दी. आनी हांगासर येवन आमी मागिल्ले सगळे आमकां फाव जावं दी म्हूण मागया. आतां उबी रावया आनी आमोरी म्हणून आयच्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागया. सुमेच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र मरवे ते गरबेज जाली. नमान मरी एक पेरमुरले सुमे तुजे संगत आसा. श्री आमी तर तुम सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे इंजिजो ते मरे देवाच मे मापापिया खाते विनंती कर आताने आमच्या मनाच्या वडारा आपले सुमेची साकर तुझे शब्दा प्रमाणे म्हणजे ते इंसान नमान मरी एक पेरमुरले सुमे तुजे संगत आसा. श्री आमी तर तुम सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे इंजिजो ते मरे देवाच मे पिया खाते विनंती कर आताने आमच्या मनाच्या वडारा आमीन. आनी देवाचो पूत मनीसलो आणि आमच्या मध्ये चेलो नमान मरी एक पेरमुरले सुमे तुजे संगत आसा. श्री आमी तर तुम सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे इंजिजो ते मरे देवाच मे पिया खाते विनंती कर आताने आमच्या मनाच्या वडारा आमीन. भगवंती देवाचे माया मापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसनाक आमी फावजांच्या खातीर मागया येसु म्या बडव्यान बरी गबा दिल्लेवरी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतला आमी जाणून दिल्या. ताच्या कष्टाने कुसारी ताच्या जीवन पर्यंत आमी पोसे तुझे कृपा आमच्या दसकरांनी वत मी मागता. त्याच क्रिस्तांच्या आस्मे मरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक सशियादी तशे सतानी सदा आशीर्वाद महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र सशियादी आत्म्याक तशे सतानी सदा महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक सशियादी तशे सतानी सदा देवा केल्या बडव्या म्हज्या रकण्या सुनीचे देन म्हाका दिलाय तुझे बेन तुझे मोत जोडाय म्हाका रात संभाळ सलय आमेन. सस्नाचो विषय दितांका येसु म्या आणि निरंतर प्रकाश तेर फंगदी समाधान सेकंदी आमेन. प्रार्थना सर्गींच्या मोगाळ बापा
हांगासर ह्या उक्त्या मैदानार तुजी आमी स्तुती केली, तुजें आराधन केलें, मिसाचें बलिदान आमी भेटयलें, देवाचें उतार आमी आयकलें, आमच्या पात्रोन सालोरसाची मजत आमी मागली, आमची त्या समाताचे समोर दवरली. आमी मागच्या पयलें खंयच्या वस्तूंची आमकां गरज आसा तूं जाणाय बापा. आमच्या बऱ्याक पडटा तें सगळें वेळा काळा ते गीत आमकां तूं दिताय, आमी तुका दिन वाचताव. हांगासर येवन आयचे दिसा मिसाचें बलिदान भेटोवंक तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिताव. हांगासर ही सगळी वेवस्था करून आमकां मिसाचें बलिदान भेटोवंक आदार दिल्ल्या सुमेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद मागता. आमच्या फिरगस कुटपान आमी घेतिल्लें येवजन बेगीन सोंपता पळय. उदार म्हणचे दानी आमकां फोव कर, आमची योजना सफळ कर, आमच्या संगाता तूं वावर. तूं आमच्या संगाता नासल्यार आमी कितेंच करूंक शकना. आयचे दीस हांगासर भक्तीपण चलोवंक गेल्ल्या पाद्रेपाचेर, कुमो करूंक गेल्ल्या ह्या जागाचेर, कोयर पंगडाचेर, हांगासर विविध रितीन सेवा दितल्या, जेवणाच्या कावंटराचेर सेवा दितल्यांचेर हर एकल्याचेर तुजें बेसांव घाल. आमकां विविध रितीन कुमो करतल्यांक तुज्या बेसांवांनी बरो. ह्या पुणतळाक फूल न्हिपाकली दान दितल्यांक 100 वांट्यांनी फाटीं दी. आमची सर्त समान जारी कर आनी आज ह्या जेवणाकी आदार दिल्ल्यांचेर बेसांव घाल. हें जेवण आशिर्वादीत कर आनी आमकां पवित्रपणाच्या भगवंतपणाच्या वाटेर चलय. तूं जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक आमीन. आमेन. Que emoção minha Jesus Presa-loi sandesh Christason Zodloi kuro martirason Amor sasninci vitason Mogar patron San Floresa Naman kartava mi tuka Pavturan namcha sarvacha Salai vaktin Krisvayacha Mogar puta sovi Amvar Maria Shirvati Vamka सांत लॉरेन्सा आम्हा पासत विनंती कर. बगीन कुर्सीचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र